नमस्कार. गोवा मिड डे अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. केंद्राच्या आयुष्मान भारत स्किमी खातीर बरेपैकी कामगिरी केल्ल्या आयुष दोतोरांचो आरोग्य खात्यान भोवमान केलो. प्रधानमंत्री आयुष विमा योजनेच्या महत्वाचेर दोतोर उलयले. आयुष्मान भारत स्कीम खंय संवसारांतली सगळ्यात मोठी भलायकी इन्शुरन्स स्कीम. हे स्किमी सकयल वैजकी खर्चाक 5 लाख रुपया मेरेन सरकार इन्शुरन्स करता. Now regarding the PMJAY and DDSSY, one thing I should admit that many of the people, many of the doctors also do not know the difference between the PMJAY and DDSSY. That is my personal experience. DDSSY that no, so PMJAY was. So there is a difference. So first thing is we have to sensitize all our staff about this. PMJAY and DDSSY are two different things. And as in Azilo Hospital, we have a good system which is going on. We have dedicated staff for raising the cases and this. So it is ongoing. But I think the identification of families, which was on a war footing, which we did camps and all, and we were able to identify about 7,000 to 8,000 families there. And now I have been told that it is 9,000. So we still need to identify these PMJAY families so that we can generate much more revenue which goes to the health facilities, and then we can incentivize. But the problem is that the local doesn't understand the importance of these free things. तांका ते value कळना की कितो value आसा ताका. So all the operations in cancer, because I am working in cancer, so I can tell you all the operations, including liver, pancreas, lungs, esophagus, everything so-called something जी बाहेर तू जर normal आपण operation करून वचत, it will cost you minimum around 3 lakhs of operation per operation, which is done totally free of charge, and it is done in our Manipal hospital, not in government hospitals. सगळे करतात म्हणतो free, because government is giving everything is free. सांग्यार IIT प्रकल्पाक डिमार्केशन सुरू जाला. कोणाचीय क्लेम आसा जाल्यार तांणी संपर्क करचो. टायटल क्लियर नासल्यार सुद्धा इश्यू सोडयता. विरोध करून आळमेळी हाडून मागण्यो करीत जाल्यार कांय मेळचें ना. सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायाची शिटकावणी. कोणाक विरोध करपाचो आसा जाल्यार करात. पुलीस घालून डिमार्केशनाची तयारी. जर एखादे वेळ हांगा परत एक फावटी जर आमकां शक्ती प्रदर्शन करपाक पडलें जर जायत आनी कितलेय फावटी करपाक पडले जर जायत आनी 5-6 हजार लोक येवन हांगा प्रोटेक्शन दिवन जर डिमार्केट आनी हो प्रोसेस करपाक जर जायत निश्चितपणान आमी करतले. पूण जे IITक विरोध करतात, जे बोगस फार्मर म्हणून येतात, आयजय हांव तांकां सांगता, हांवें दिल्ले ते ऑप्शन म्हजेर कंप्लेनी करून बोगस कंप्लेनी म्हजेर फायल जावपाक थंय वतात, म्हजेर कंप्लेनी करतले, आडमेळी हाडटले आनी हांगा वायलन्स क्रिएट करतले आनी ताजे नंतर म्हणटले की सुभाष फळदेसाय आमकां जमीन दित म्हणली. तें घडचें ना. हांगा हें डिमार्केशन जर स्मूथ वता, पिसफूल वता जाल्यार तुमचे रिक्वेस्ट आसा ते आमी एखाद वेळ टायटल ना जाल्यार पसून करतले. पूण जर तर कोणी सगळे वायलन्स करून आमी सगळे प्रोसिजर कंप्लीट करतले आनी वेळोवेळ पुलीस फोर्स हांगा 400-500 लावन जर डिप्लॉय करून हो प्रोजेक्ट करतलो जर जायत कोणाक कसलें बेनिफीट मेळपाना. म्हणजे स्पश्टपणान सांगप आसा, करता जर जायत शांतीकायेन आयच्यान सगळीं आमकां सपोर्ट करात. येयात, बरोवन दियात की IIT प्रोजेक्ट हांगा येवपाक जाय, आमची जमीन इतकी गेल्ली आसा, म्हजे कडेन बरोवन दियात. हांव 4 दिसांचो अवधी दितां. ह्या 4 दिसां भितर आमी IITक हांगा कसलोच तरेचो विरोध करचे ना, पूण आपलो स्टेक ह्या जमनीचेर आसा हें सादारण तांणी बरोवन दिवचें. आनी एक बारीक कितें आमकां हें दिवचें. हांव म्हणना टायटल म्हणना, जमनीचें 1/14 म्हणना, डॉक्युमेंट म्हणना, पूण आपूण ह्या जाग्यार आशिल्लो हें कितें तरी बारीक पुरावो. ना जाल्यार सगळेच येतले, हजारभर लोक येतले म्हणटले की आपूण आशिल्लो म्हणून. अशें म्हणून हांव म्हणटा. पूण हें कितेंय जर तुमचे कडेन आस पसून जालें जर जायत जाल्यार ह्या 4 दिसां भितर हांव सांगता की 1 तारखे नंतर कोणाचेंच हें करपाना. कोणाचें जर कितें क्लेम आसा जर जायत जाल्यार तांणी म्हाका एप्रोच जावचो. म्हणटले सुभाषा कडेन एप्रोच कित्याक? तुमकां जर एप्रोच जावपाचें आसा, प्रॉब्लम सॉल्व करतलो, रिजॉल्व करतलो हांव इलेक्टेड मेंबर आसा आनी हांवें फुडाकार घेतलो आसा IIT खातीर. म्हजे कडेन केलें जर जायत तुमकां जर बाकीच्या माध्यमांतल्यान हातूंतल्यान वता, कलेक्टरा कडच्यान मेळटा जाल्यार कलेक्टरा कडेन जरूर वचात, म्हजो विरोध ना तातूंत भितर.
पूण आउट ऑफ वे वचून सेटलमेंट करतलो जर जाय जाल्यार सुभाष फळदेसाय करतलो. आदिवासी समाजांतल्यान संघर्श करून वयर सरिल्ली एक बायल मनीस राष्ट्रपती पदा मेरेन पावता हाचो दर एकल्याक अभिमान आसूंक जाय. मात दर खेपे उठसूट वता वता थंय ती पयली आदिवासी राष्ट्रपती म्हूण उल्लेख करपाची मानसिकता बरोबर न्ही. सामाजीक जाणीवे विशीं उलयतना ज्ञानपीठ जैतिवंत भाई मावज्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हजेरेत रीड इंडियाचे माचयेर मन मेकळें केलें. आमची राष्ट्रपती जाल्या ती द्रौपदी मुर्मू. तिची विशीं जेन्ना जेन्ना आयकता पयलीं सुरवाती आयकलें तें बरें दिसलें. आतां परतून तिचो उल्लेख करतना ती आदिवासी म्हणून ती एक बायल मनीस म्हणून पयली राष्ट्रपती म्हणून एक कित्याक गरज आसा. ती राष्ट्रपती एक बरी मनीस आमच्या देशाची राष्ट्रपती जाल्या राष्ट्राध्यक्ष जाला हाजो आमी आनंद म्हणून मनोवया. पूण ती आदिवासी ती ह्या ट्रायबाची ती ह्या जमातीची हें म्हाका निखालस आवडलें ना. दीस लिड्स टू द अदरींग. हें भुरग्यां आमी शिकोवचें न्ही. आमी तिचे विशीं योग्य तो आदर बाळगोवपाक शिकया. पूण तिका लेबलां लावप म्हाका मान्य ना. हें हांव फक्त तिजें उदाहरण दिलां. हें आमी हांगाय करतात. हें अशें जावचें न्ही. ही लेबलां लावपाची न्ही. इतल्या खातीर इश्टानो मोदी सरकाराच्या हेर मिशन इंडिया बरोबर रीड इंडिया गोंयांतूच न्ही देशभर चालीक लागचे म्हूण विशय प्रधानमंत्र्या मेरेन व्हरपाचें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलां. रीड इंडिया आनी प्रुडंट स्कॉलर्साचे सुवाळ्यात तो उलयलो. घरांनी बारांचे शोकेसीचे वर मिरोवचे परस लायब्ररी मांडची म्हूण सल्लो. ज्ञानपीठ भाई मावजो म्हणटा ताची समाजा विशीं जाणीव विकसीत जाली वाचनान. आपूण आदी वाचक उपरांत लेखक. रीड इंडियाचो दोनापावला सिदादीन दबाजो. प्रुडंटान कोविडाच्या लॉकडावनान 10वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यांक ऑनलायन आनी ऑफलायन डिजिटल क्लासीं खातीर केल्ल्या लोक उपेगी उपक्रम प्रुडंट स्कॉलर्स लेक्चराच्या माळेन वांटेकार 200 शिक्षक आनी सहयोगी मुख्याध्यापकांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी भोवमान जालो. सुवाळ्याक शिक्षण संचालक शैलेंद्र झिंगडे, ज्ञानपीठ जैतिवंत लेखक दामोदर भाई मावजो, रीड इंडिया फाउंडेशनाचे संस्थापक रघुराम अनंतोज आशिल्ले. कोविड लॉकडावनाच्या परिस्थितीत प्रुडंट स्कॉलर्स उपक्रमाची मानेस्तांनी तोखणाय केली. नवे मिशन वी स्टार्टेड बाय रघुरामन which is in Read India. Congratulations for the Raguraman with the mission he had started. हांवें ताका उलयता आतांच सांगलें आय एम रायटिंग टू द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर रिगार्डिंग युअर रीड इंडिया मिशन. सो डेफिनेटली ताका ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराकूय बी कॉंग्रेच्युलेट करपाक लायता कारण दीस मिशन समवन शूड स्टार्ट अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. आमी प्रत्येकाच्या घरांत ल्हानशी लायब्ररी आसपाक जाय. पूण आमी थोडे जाण मोठ्या अभिमानान सांगता म्हाजे बार पळयला काय म्हणून सांगता काय ना आनी उगडूनय दाखयता दीस इज अ डिफरंट बॉटल्स म्हणटा तो. आमी जेन्ना लायब्ररी मेंटेन करतले धाकली काय आसना बट ती मेंटेन करतले. बार मेंटेन करचे सोडून लायब्ररी मेंटेन करपाक सुरवात करा अशें म्हाका दिसता. ज्ञानपीठ भाई मावजो म्हणटा तांची समाजा विशीं जाणीव विकसीत जाली वाचनान. तो आदी खंय वाचक उपरांत लेखक. म्हणजे आमकां जे शाळेंत वचपी गरजेचें पूण ताका सप्लिमेंटरी एंड कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून वाचन खूब गरजेचें आसता हें आमी लक्षांत दवरपा जाय. यू नो मी एज ए writer of some substance, I would say, probably because of my awards that have come my way. But let me confess, I'm not a prolific writer, but I am a voracious reader. And because I am a voracious reader, I have come to become a writer. रीड इंडियाच्या रघुराम अनंतोजान ताचे रीड इंडिया वाचन चळवळीचे मिशन आणि महत्व सांगले. Reading is such an important exercise. Just 10 minutes of reading. 10 minutes of reading can transform the whole nation. It may sound very exaggerating, but it is proved worldwide, right? It is an established fact. Research studies, several of them have indicated that more than 50% of the contribution to success comes from practical reading and problem solving skills. And Read India is all about enhancing practical reading and problem solving skills.
लेक्चरर शिक्षकांचो समन्वय करून प्रुडंट स्कॉलर्स उपक्रम यशस्वी करपी तेन्नाच्या मुख्याध्यापक आणि प्रिन्सिपलांचो ह्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते भोवमान जालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राती आनी एक एक्सिडेंट. सांत जासिंतो जुव्या लागसार न्हंयत गाडी पडली. गाडयेंत खंय 4 जाण आशिल्ले. खबर मेळटनाच फायर ब्रिगेडीन स्पॉटार पावन चौगांकूय भायर काडले. तांकां सध्या जीएमसीत शिफ्ट केल्यात. प्रकार कसो कितें घडलो ताची चवकशी चल्ल्या. 4:30 एक्सिडेंट जाला अशें आयकल्या. मेन म्हटल्यार हांगा मातशी स्ट्रीट लायटूय पेटना म्हणून अशें आयकलां आनी रस्त्यार झाडांय वाडल्या. सो तेज्या हितून कारणान हांगासर कितको रोडाचो सायड अंदाज आहा पळय ती मेळना. सो मागता थोडे तरी मातशें स्लो येवपाचें म्हणून ह्या रोडाचेर. हालो सामको डेंजरस आहा. हेजी हायटूय खूब सकयल आसा. सो ताका कितें तरी सेफ्टी प्रोविजन करपाकूच जाय हेका. हे अशें 2-3दा जाला. म्हटल्यार मागीर कितें 4 जाण आशिल्ले गाडयेन आनी हांगा म्हटल्यार एक तर फायर ब्रिगेड आनी एम्बुलन्सान तांकां बरें हेल्प केलें. दुसरें म्हटल्यार हांगा डिवायडर बीन अशें कांय ना, डायरेक्ट गाडी फास्ट भितर पडली. खंय टर्न आसता थंय स्पीड कितली कमी करची आमी तें कांय पळयना. कारण एकदां आमी गाडी चलोवपाक लागली काय आमी फोनाचेर आसता नाजाल्यार आमी उलयत आसता आनी आमी फास्ट चलयता गाडी. आनी हो एक्सिडेंट जालो. चल देवाचे कृपेन तांकां कांय जावना आनी व्हडली देवाची आर्गां. हे आनी दुसरी एक गोश्ट म्हणजे थंय कितें आसा, हांवें कलेक्टराक एक लेटर केला. थंय गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा, थंय रंबलर घालपाची खूब आवश्यकता आसा. अर्ली मॉर्निंग आयज सकाळी 4:13 आमकां कॉल येयले की मिस्टर गौतम म्हणून तेणी कॉल केल्ले लोकल हांगा की गाडी पडल्या म्हणून सांगवार. सो आमी हांगा पावले उपरांत कळ्ळें की हांगा एक कल्वर्ट आसा, एक ब्रीज आहा पळय तेजे सकयल गाडी पडल्या म्हणून. आनी ते 4 जाण भितर ट्रॅप आहा म्हणून आनी 4य जाण इंजर्ड आसले. इमिजिएटली आमी पळयलेले आमकां मेन पावर आनी एक टर्न आवट केली आनी आमी सगळ्यांक रेस्क्यू केले भायर आनी एक एक करून एम्बुलन्स आपयले आनी 4 आमकां एम्बुलन्स आपोवची पडली. एक एम्बुलन्सान एकट्याक धाडले. कुठ्ठाळे पुलावेल्यान जुवारीत गाडी पडून 4 जाण गेले. बुधवारा राती 1:30 SUVक अपघात. गाडी न्हंयत पडिल्ली ती 5 वरांचे सर्च ऑपरेशना उपरांत दनपारां मेळ्ळी. तातूंतल्यो 4 बॉडी भायर काडल्यात. 4य लोटलीची म्हूण कळटा. सकाळ सावन पुलीस, नेव्ही, फायर ब्रिगेडीचे सर्च ऑपरेशन झुजा पावण्यार जालें. टीम प्रुडंट राती सावन ग्राउंड झिरोचेर. राती सुमार 1 ते 1:30ची गजाल. SUV लोटलेच्यान पणजे वाटेन येताली. कुठ्ठाळे पुलार अपघात. गाडी पुलावेल्यान बॅरिगेड्स मोडून वेल्यान जुवारी न्हंयत. कोण सांगता टॅक्सीवाल्यान फोन करून पुलिसांक कळयले जाल्यार कोण नव्या पुलाच्या कामगारांनी पुलिसांक आपयले. खबर कळटनाच पुलिसांनी सोद सुरू केलो. रातचे कांयच दिसले ना. नेव्हीन सकाळी 9 वरांचेर डायव्हर धाडून सर्च ऑपरेशन सुरू केले. फायर ब्रिगेडीन स्टाफ, पुलीस सगळे सोद मोहिमेक लागले. उदकान मॅग्नेट सोडल्या उपरांत बरे 2-1 वरांनी गाडयेचो उदकान ठाव ठिकाणो लागलो. क्रेन, फेरीबोट, हर्स व्हॅन सगळे स्पॉटार. गाडयेक क्रेन घालून वयर काडली. गाडी काबार. निमाणे दारां कापून 4य बॉडी भायर काडल्यो. सोंपल्यात ती 4य जाणां लोटलेची. एकली बायल आनी 3 दादले. बायल खंय काँग्रेसीची कार्यकर्ती. हे घडणुकेत प्रिसिला डिक्रूज, हेनरी अरावजो, ऑल्विन अरावजो आणि ऑस्टिन फर्नांडिसाक मरण आयले. आमदार आले सकाळच्यान सर्च ऑपरेशनाच्या स्पॉटार आशिल्लो. अमित पाटकारूय पावलो. थळावो आमदार विरेश बोरकार, आदलो आमदार सिल्वेरा, आमदार आंतोन वाज, आपाचे फुडारी सगळे आदेसभर सुवातेर. The families from Rotary because the car number is confirmed of that family. I'm told there are 3 jets and a lady. ही आमच्या काँग्रेसीची एक लीडर फ्रॉम नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमचो MLA इज देर सिन्स मॉर्निंग. इज मॉनिटरींग द सिच्युएशन आनी इट इज रियली सॅड. जें आज जालें तें. नेव्ही आसा, पुलीस आसा, जो बाकीचे ऑफिशल्स जे आसा, फायर आसा, हेंच्यांनी सगळ्यांनी रातभर ऑपरेशन जे चालू केल्लें आनी आतां तांकां जे गाडी गावल्ली आसा सो तांकां एक खरें म्हटल्यार एप्रिशिएट करूंक जाय आमी सगळ्यांनी, कारण ते रातभर जागे आसले. प्रुडंटाची टीम राती सावन स्पॉटार. दनपारा सर्च ऑपरेशनाक फूल स्टॉप दी मेरेन 5 जाणांची टीम सर्च ऑपरेशन स्पॉटार.
कसलोच अतिरेक नासतना दुखेस्त प्रसंगाची ग्राउंड झिरो कव्हरेज. वास्कोचो रिपोर्टर विक्रम नाईक, असिस्टंट एडिटर लौकिक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार आणि ओंकार फळारी 12 वरां ग्राउंड झिरो. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट. बंद पडिल्ले संजीवनीचे पुनरुद्धाराक गोयची शुगर परिशद आणि शुगर एक्सपोन नेट मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्र्याक आशा. ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार भारतीय शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनाची 2 दिसांची परिशद आणि शुगर एक्सपो चल्ला. उक्तावणाक मुख्यमंत्री आशिल्लो. केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती म्हणटा 2014 आदी भारत साखर आयात करतालो, आज निर्गत करता. 2014 के पहले हमें चीनी आयात करनी पड़ती थी. आज हम आयात नहीं कर रहे. आप सबके परिश्रम के कारण हम निर्यातक देश बन चुके हैं. ये आपके परिश्रम के कारण है. बहुत सारी युवा उद्योग जगत से जुड़ रहे, उसमें काम कर रही है. तो आज युवकों को एहसास कराने की ज़रूरत है कि आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. कि गोवा एक बहुत छोटा राज्य है, यहाँ बहुत कम मात्रा में शुगर केन ग्रो होता है और सिंगल वन शुगर केन इंडस्ट्री संजीवनी वो भी 2 साल से बंद है. आप लोगों ने यहाँ इस कन्वेंशन का आयोजन करके हमें ऊर्जा दी कि फिर से एक बार शुगर केन ग्रोवर और शुगर इंडस्ट्री में हमारे स्टेट में भी हम ज़्यादा कुछ कर सके. मुझे उम्मीद है जिस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू द यंग जनरेशंस हैव इन्वॉल्व इन दिस इंडस्ट्री, आगे आने वाले इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं. भले छोटा स्टेट हो, हर जगह शक्कर की ज़रूरत हो, चीनी की ज़रूरत होती है, एथेनॉल की भी ज़रूरत है. तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही होगा. जरूर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों से सहमत हूँ और उसको जरूर मैं मंत्रालय में बैठ के बात करूँगी. उक्त्या चेंबरात आनीक एक अपकीर्त. पेडण्या कासरवाण्या उदकाच्या चेंबरात जर्सी गाय पडली. बरोच वेळ अळकून उरली. खबर कळटनाच फायर ब्रिगेड पावली. तिका भायर काडपाक मोठी कास्तीक. निमाणे चेंबर कडेच्यान फोडून तिका भायर काडली. असले उक्ते चेंबर पंचायतीन लक्ष घालून बंद करूंक जाय म्हूण फायर ब्रिगेडीचो अधिकारी उलयलो. कॉल जे आसा पळय न्ही, आमकां जे येयला कॉल येयला काल राती ते 23:22 PM रातची कॉल आहे. कॉल सांगले की ते गाय जी आसा ती चेंबरान पडला, मातशें डीप आसा आनी ताका रेस्क्यू करपाक जाय. सो इमिजिएटली ड्युटी क्रूज आमचो आसा, जो ड्युटी क्रू हेड करता संदीप देसाय, त्याच्या अंडर जे आमची व्हेकल आसली ती टर्नआउट जाली आनी आमी थंय पावले. एक 10 मिनटान थंय पावले. 23:40 हेजेर पावले. पळयत जाल्यार ती गाय जी आसा पळय ती त्या चेंबरान पडला आनी ते चेंबर जे आसा पळय ते जे कोण तेजो ओनर जे आसा पळय न्ही तो तसो थंय कोण येनासलो. आनी आमी थंय जे आसा पळय ती म्हजो ड्युटी क्रू जे आसा ते सकाळी 3 मेरेन ते गायक रेस्क्यू करपाक प्रयत्न करताले आनी सगळो कितें प्रोसेस चालू आसलो. सो आमकां अशें दिसलें की आमचे जे गाडयेक विंच आसा पळय ते विंचान सुद्दां ती लीफ जायना जाली, ओडून येना जाली. म्हणून आमकां मागीर JCBची आमकां गरज पडली की आमी समजा जर तशीच ताका ते ओडून काडली जाल्यार ती गाय ताची डॅमेज जावंक शकताली, ताजें लायफ लॉस जावंक शकतालें. सो इमिजिएटली हे जे आसा ते आमी एज पर डिजास्टर मॅनेजमेंट आमकां समजा जर कितें हेवी इक्विपमेंट जाय जाल्यार आमी एक तर डेप्युटी कलेक्टराक हे करप, कॉल करप, ना जाल्यार लोकल MLA आहा ताच्या PAक कॉल करून ते हे करताले. नेरळा लोकांक मोबायल टावर नाका. अख्खो गांव एकठांय. टावरा आड आंदोलन. रस्तो आडोवन बोवाळ. टावरा आड आवाज काडूंक आमदार केदार नायकूय पावलो. निदर्शनाक आयिल्ल्या लोकांचे उलोवप सुरू आसतना कांय पंच आनी लोकांचो आदल्या सरपंचाचेर फोग. पंचायतीचेरूय दुबाव. मामलेदाराची मध्यस्थी फेल. ताचे कडेन खंय जाप ना. वो डिसमेंटल जाल्याशिवाय आमी हांगा येवचे ना, हो आमचो निर्णय.
हांगासर टावर घातला आमकां कोणाकूच तितून इंटरफेर करूंक ना पयलीं आमकां सांगलें तेंच्यांनी बोर मारता म्हणून ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा जावन गेल्यो एकूय डिस्कशन जावना ग्रामसभेक खूब लोक जमलेलो ग्रामसभेक पण तेंच्यांनी कित्याक लागून सांगूना हे तुमकांय कळपाक जाय की तांकां हो टावर हांगासर रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवन हाडपाक जाय आसलो आनी ऑफिसरांनी सांगलेलें आमकां डेप्युटी कलेक्टरान सांगलेलें की हांगा येवन पर्सनली लोकां कडेन उलयता म्हणून जर कोणाक इन्फॉर्मेशन खबर ना अबाउट दीस टावर जाल्यार तेणें सांगलेलें आपूण एक सर्वे करता म्हणून त्या म्हणसर हो टावर कंप्लिटली बंद दवरतली पण अजून पासून ती येवंक ना आमी हांगासर कंटिन्युअस 6 days जाले आयज 6वो दीस तिणें जे आश्वासन दिल्लें आमकां तिणें 10चो टायम दिल्लो पण अजून पासून येवना जेन्ना गांवांनी टावर घालतात ते टावर घालच्या पयलीं लोकल जी बॉडी आसता तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाचें आसता तेजे लोकल लोक आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय ते म्हणजे खंय टावर बांदता हें इम्पॉर्टंट तांकां दाखोवपाक जाय जेन्ना हांगा एक्सकवेशन म्हाका दिसता वर्क चालू केलेलो तेन्ना पयलीं लोकांक सांगलें तेंच्यांनी की हांगा ते बोरवेल मारता म्हणून मागीर जसो जसो तो खड्डो वाडत गेलो तेन्ना तांकां सांगलें की सेप्टीक टँक मारता म्हणून आनी आतां फायनली तेंच्यांनी पळयलां आसतलें तो कॉन्क्रीट बेस तयार करून रातच्या राती 2:30 तेंच्यांनी काम चालू केलां आनी टावर आतां येदो व्हडलो घातला अजून ते सांगतात की आमी हो टावर ऑपरेशनल करचे ना म्हणून जर ऑपरेशनल करचे ना जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी आतांच्या आतां डिसमेंटल करपाची गरज आसा जाल्यार जेन्ना लास्ट तुज्या टेन्युअराक जी ग्रामसभा जाली ते ग्रामसभाक बाबा अशें घेवपाचें आहा हें कित्याक आमकां सांगलें ना पब्लिकेक आमकां कित्याक गजांतरी दवरले ग्रामसभेक आमी येताले आमकां तरी बाबा एक इंटिमेशन दिवपाचें आसलें तेन्ना आमी तुमचे कडेन जायना तुमी टेन्युअर सोंपलो हात वयर केलो आमी खंयतर तरी आतां कशें जमा जालें गोंयचे राना खात्याच्या 4 अधिकाऱ्यांचे प्रमोशन जाता तांचे भारतीय राना सेवा म्हळ्यार IFS पोस्टार पोस्टिंग जातलें उपवनपाल आनंद जाधव अनिकेत गांवकार विशाल सुर्वे हांकां हो पोस्ट गोंय राना विकास महामंडळाचो सरवेवस्थापक नंदकुमार परबाक UPSCचे निवड समितीची मान्यताय ही आशिल्ली मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट